Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. For Jesus, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you. Shababa Shandar Barakarbala Rakhala Brother Shandar, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Father, thank you, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shababa Shadara Karbala, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship, Lord Jesus, thank you, Father. Thank you, Jesus, thank you, Lord, 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 thank you, Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship, Lord Jesus, thank you, Father. Thank you, Jesus, thank you, Lord, 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 thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God, hallelujah. Worship, Lord Jesus, thank you, Father. Thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Shabbat Shadar Karbala Raka, Jesus, thank you, Lord, 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 thank you, Lord. Shabbat Shadar Jidar Jidar Jesus, 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 Jesus. Thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship, Lord, worship you, Jesus, thank you, Lord. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, 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 Lord, hallelujah. worship you, Praise the Lord, Jesus, worship you, Father. Worship you, Jesus, worship you, Father. Shababa Shandar Karbala Raka, Jesus, Jesus, mighty God, worship Lord Jesus. Thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus. Thank you, Father, thank you, Jesus. Shadabara Karbala Rakababa Shandar Karbala. Rakababa Shandar Karbala, Jesus, Jesus, Jesus. Argan to Jesus, Maima to Club to Jesus, Vandan to Jesus, Vaibo to Jesus, Aradan to Jesus, Naman to Pranam to Ogolisitan to Jay to Jesus, Sana to Silam. Thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sagle meron devaची स्तुती करें वगर गंदी hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rakababa Shadabara Karbala Rakababa Shandar, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Shababa Shadar Karbala Rakababa Shadabara Karbala. Rakababa Shandar, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. तर आयचे आमचे मागणे आराम करूया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी कुशी सरकार जाता आदी संवसारान जावं, आमचो दीस पडतो त्रास कधी आणि आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता जशें आमचे पात कामगस आणि आमकां दाळीन पडून दी नाका पूण वायटांतली आमकां आमेन. नमान मेरे पेन भरलेले सुमती संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जग शेंजेसो भगवंते मरिये देवाचे महिमा उपया खातीर आणि अधिकार आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकाळी मेळोन आज आमी सांगता मेळोन मागया तुमचे सगळे इंटेन्शन कितें आसल्यार ह्या वेळार तुमी अपलोड करा आनी सर आमी मागया प्रत्येक जावन एक थॉमस म्हणलो भाव एकलो ICU आसा एका म्हयन्यांत जावन आनी ती बरी भलायकी ताका मेळचे खातीर आमी मागया. एक भयण आसा तिका मस्त ब्लिडींग जाती आसा, डिलिव्हरी जाल्ली आसा आनी तिका संपूर्ण तरान बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी प्रत्येक जावन तिका मागया. आनी सर निकोलस म्हणल्यार भावाक संपूर्ण तरान बरी जॉन पिंटो आनी प्रत्येक जावन बेन्नी पिंटो आनी लिल फर्नांडीस आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी सगळे आमचे कडेन मागून सांगले मागतान बसल्या समेस्तांक ह्या वेळार विशेश देवाची सकत देवाची कृपा तांकां समेस्तांक मेळच्या खातीर आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. डिलरी म्हणल्यार भावा खातीर संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी विशेश तरान मागया. उदाराक बाबा चंद्र अनिता म्हणल्यार भयणे खातीर बाबा योग्य वचप जायले सर अडखळ्यो सगळ्यो तुटून पडून आनी बेगीच ताका भयणाक कितें जाय तें प्रिपेर करून सगळे डॉक्युमेंट्स रेडी करूंक जाय कृपा देव ताका बेगीच फाव करून दी म्हणून मागया. हालेलुया. रख बाबा चंद्र करबाला रख बाबा चंद्र बर करबाला रख बाबा चंद्र दग 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 शबाबा चंद्र बर करबाला जीसस जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतर सांगता सर्वेस्परा सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता, तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कीर्तनाचो ग्रंथ 130 आणि 8 अध्याय पयलें वाक्य सांगता सर्वेस्परा सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता, तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समेस्त मेळोन देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घ दिवया आनी ह्या वर्त्या दिसा वर्त्या
आमची घडये देवान आमकां दिल्ल्या सगळ्या ह्या अवकाशा खातीर आमी देवाक अर्घ दिया. स्तुती कितें आमची कुटुंबां सगळे देवाच्या समकार आमी उबारून दरया. आमची घराणे उबारून दरया. आमच्या भुरगीं बाळां कोण आसात आमकां सपोर्ट करतली, आमचे विरोध कोण आसात, आमचे दुस्मानां सगळ्यांक समर्पण कर दिवया आमच्या कुटुंबाच्या सरसन्यांक आनी सर पिडेस्तांक कश्टांवर सांबाळलेल्यांक हांकां सुमेस्तांक आनी कोविड-19 कश्टांच्या सर लोकांकी संगाता घालया आनी तांच्या खातीर एकल्या खातीर आमी मागया. हालेलुया हालेलुया. शंदर Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Lord is the guide us, lead us, Lord. हे पवित्र ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ Baba Shadarba Karabala Rakababa Shadarba Karabala Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಧಿಶಕ್ತನು ನಾ. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಧಿಶಕ್ತನು ನಾ. ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಧಿಶಕ್ತನು ನಾ. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಧಿಶಕ್ತನು ನಾ. ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. Praise you, Lord. ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. Praise the Lord, worship the Lord. ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. Lord Jesus, I worship you, Baba. Tuka arka tuka, महिमा तुका, वंदन तुका, वैभव तुका.
सदनीत म्हणले बरी दीस आणि रात म्हणले बरी बाबा तुका आम्ही काळी सांगता तुका हरकत दिता तुझी स्तुती करता तुझी महिमा आम्ही वागता कित्याक तुवें आमकां रचला ह्या संवसारांत धाडलाय जाल्यार तुझी खुशी करूंक न्हय बाबा आमची खुशी करूंक बाबा तर ह्या वेळार तुझी खुशी करूंक आमी येता आसतना आमचेर तुजी दरवळ आशिर्वादा वत जी कोणास मगळा जे ह्या मागण्या केट्यार जाल्यार तांकां समेस्त जे तुजी आशिर्वादा वत सगळे वायटाचे सगळे थोठोन घाल्या वेळार तुका अर्गान स्तुती दिवंक आमच्यो अडखळ्यो जावंक पुरो खंयच्या इन्स्ट्रुमेंट्साच्यो जावंक पुरो तांच्या कुटुंबांत खंयच्या तांच्या घरांत हर एक रितीचे अडखळे जेजू तुज्या नांवान आमी ब्रेक करता ह्या वेळार आमी सगळे वायटाचे सत्य तुज्या पवित्र नांवान ह्या वेळार बांदून घालता जेजू सुटका मेळून ह्या वेळार हेर एकल्याक आमकां सुटका मेळून ह्या वेळार तुजी स्तुती करून तुका अर्गां दिवंक हांगा येवच्यो अडखळे सगळे ब्रेक करता ह्या वेळार जेजू तुज्या पवित्र नांवान विल फाइंड अ नलिफाइड दैट पावर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रखा बाबा शंकर मेरे खरबाला रखा बाबा माइट नॉट ऑफ द होली स्पिरिट बाबा 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 रखा बाबा शंकर बाबा खरबाला ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವ ಜಯಿಸದು ನಿನ್ನ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाक अर्घ दिया देवाची स्तुती करूया कित्याक तो बरो कित्याक तसो मोग ससना तत्ता आमकां केन्ना सुद्दां सांडून वचना बगर आमच्या जिवितांत दर एका गरजांनी आमकां उदारपणी तो भोंवता ह्या वेळार देवाची सकत देवाची कृपा आमी सोणकान घेवया मुगेच्या भावा आनी भयणी काळजांत जावन देवाची स्तुती करूया देवाक आमी अर्घ दिया बरा राखा शता बरा शंदर कर रख बाबा शंदर करी जीज थँक यू लॉर्ड थँक यू रख बाबा शंदर शंदर जीज हालेलुया देवाचे उतर सांगता इस्रायलाच्या घराण्या सरेस्पराची स्तुती कर आरोनाच्या घराण्या सरेस्पराची स्तुती कर लेवीच्या घराण्या सरेस्पराची स्तुती कर सरेस्पराक भिवन चलतले सरेस्पराची स्तुती करा सियोनांत सरेस्पराची स्तुती सांग जेरुसलेमांत तो वस्ती करता जेरुसलेम म्हळ्यार आमचे कुटुंब आमचे घराणे हातूंत सरेस्पर देव आमचे संगता वस्ती करता तर आमच्या घरांत आमी देवाची स्तुती करूंक जाय
सियोनात म्हळ्यार देवान वस्ती करचो जागो माउंट जायन म्हळ्यार सियोन वयल्या पवित्र स्थान तो आमच्या संगत आसा, आमच्या संगत जियेता, आमच्या संगत वस्ती करता. तो इमानुएल, ताचें नांवच इमानुएल म्हळ्यार देव आमच्या संगत. तर देवाची सगत आमच्या संगत आसा. ह्या वेळार बलवंत देव आमच्या संगत जियेता. तो अनुभव करीचे आमी ह्या वेळार. बाबा शांतार करबाला रख बाबा शांतार जीजस जीजस जीजस. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड. शांत बाबा शांतार संकर बाबा संकर देवाची स्तुती करे. मारा बाबा बाबा शांतार बर करबा दो बाबा ताई 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 रख बाबा शांतार बर करबा दो बाबा संतोष यीशुवे, संतोष यीशुवे, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. Lord is within us. Baba Shandarba Karbala Rakabala. Oh, lie, die, 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 Baba Shandarba Karbala Rakababa Shandar. Let the power of God will come upon us. Lala Baba Shandara Yellow Taita Baba Ladaba Shandar Baba. Worship you, Lord Jesus. Worship you, worship you, worship you. Bala Taita Laka. Rakababa Ladaba. Baba Baba. Rakandarba Sandarba Karbala Karbala. Rakababa Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Thank you, Jesus. Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. आमच्या देवा बरी कोण आसा? ताचे बरी कोण आसा आमचो मोग करतलो? ताचे बरी कोण आसा आमकां बक्षितलो? ताचे बरी कोण आसा ताची कृपा आमकां सदां काल दितलो? आमच्या संगत रावतलो, आमकां वायटांतल्या उगडांतल्या अनवरांतल्या पिडेशिडेंतल्या निरासपणांतल्या सलवणेंतले सदांच राखून व्हरतलो. रिणाच्या भारमचेतान पयस करतलो देव भाग्यवंत पवित्र आणि पवित्र देव आमच्या संगत वस्ती करता. देवाची महिमा ह्या वेळार आमचे भितर, आमचे भोंवतणी, आमचे थंय ह्या वेळार वस्ती करता. देवाची महिमा आमकां कावर कर सोडला ह्या वेळार. शाबाबा ग्लोरी 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 रबाबा शदर कर शदर शक्ति शबाबा शदर 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 करबला रे जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी 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 शुगर बाबा शंद्र सगळे आमचे बाबा ह्या वेळार देवाची स्तुती करताना, देवा गर्ग दिताना सगळे आमची मागणी उबारी मगाच्या भावाने. तुमकां कितें इंटेंशन आसल्यार सगळे इंटेंशन तुम्ही उबारे ह्या वेळार. कित्याक देव सत्यवंत स्तुतीच्या सिंहासनार बसून आसा. आमी करच्या सिंहासनाचेर ताची वस्ती आसा. देखून ह्या वेळार आमी स्तुती करताना देवाची महिमा आमी प्रगट करूंक आमी वेता आसतना दैविक सगत आमचे थंय देवून येवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. पुरा रका बाबा शंदर करबार रका बाबा शंदर जीसस 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 जीसस. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू बाबा शंदर रका बाबा शंदर जीसस शंदर रका बाबा दाई 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 पुरा रका बाबा शंदर. Praise you, Lord. Worship The you, power of God will come upon us. Thank you, Jesus. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू
worship you, worship you. The mighty God, I worship you, Lord Jesus. Baba Shandar Karabala, Raka Baba Shandar Shandar Karabala, Raka Baba Shandar, Raka Baba Shandar Shandar Karabala, Raka Baba Shandar Karabala, Raka Baba Shandar Karabala, Raka Baba Buddha Baba. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Raka Baba Shandar Raka Baba Shandar Shandar Thank you Father, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh Baba Shandar Karabala, Raka Baba Shandar, Jesus, worship you, worship you, worship you, Stuti Kare Baba Shandar Karabala, Raka Baba Shandar आमचे सगळे मन सगळे आमचे नितळ कर, आम्हाला रक्तान आमकां दूर नितळ कर, परिशुद्ध कर, जेजू
कोण सुम्या जेजू या वेळार कनेक्ट जाल्यान आमच्या संगता सगळ्यांकी बाबा तुझ्या पवित्र अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर, परिशुद्ध कर जेजू या वेळार. वाईटाचे सगळं तुटून पडून दी जेजू. तांकां येवचे सगळं डिस्टर्बन्स तुटून पडून दी. तांच्या कुडींत आसल्या हर एक पिडा शिडा या वेळार तांचे तान सुटका मेळून दी. तांचे तान सुटका मेळून दी. तांकां ती पिडा शिडा पयस वचून दी. तांचे तान सगळे निराशपण पयस वचून दी. सलवणी कित्याचो पयस वचून दी. रिणाचे भार तांकां तांचे तान पयस वचून दी या वेळार. जेजू तुझ्या पवित्र नांवान मागता रका बाबा शंदर करबल जीजस आमच्या मागून सगळेल्या खातीर मागतान बाजल्या हर एकल्या खातीर तुझे आशीर्वाद पडून दी जेजू. शबाबा शंदर करबल जीजस आपड जेजू प्रत्येकल्याक आपड जेजू. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glory, 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 mighty God. Worship you Lord Jesus. Shadaba, karabala, rakaba. Shandara, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Mighty anointing of the Holy Spirit. Baba, Shandara, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh Baba, Shandara, Jesus, Jesus. I want पिंटो म्हळ्यार भावा खातीर आमी प्रत्येक सण मागता कुटुंबा खातीर तांकां कितें पुरा बाबा अनिती जाल्या ती सगळे नीत कर दी सुमया तांकां तूं नीत कर दी सुमया जेजू. रोख बाबा शदर खरबला रख बाबा शंदर बर करबला जीजस जीजस जीजस. थँक यू फादर, थँक यू जीजस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड जीजस जीजस जीजस. विल्फ्रेड म्हळ्यार बाबाजी सगळे पिडा शिदा फाटीचे गरजी दुख सगळे गुण सावन या वेळार संपूर्ण तरा जेजू तुवें त्याचे ऑपरेशन ते कॅन्सल केलां सुमया जेजू. या वेळार तेची महिमा तुवें परगट केल्या त्याच्या मारी बात सुमया जेजू. बाबा शंदर शंदर जीजस जीजस संपूर्ण तरा बरी भलायकी मेळून दी सगळा बाबा सगळं चो बाबा शतबार करबला रखंदर शंदर जीजस. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड, ग्लोरीफाय माइटी गॉड, हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीजस. बाबा शंदर करबला जीजस जीजस. थँक यू फादर, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. बाबा शंदर जीजस जीजस. थँक यू लॉर्ड, 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 थँक यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थोडं वेळ आम्ही देवाचे उतर या वेळार नियाळ करया. क्रिसमसचो वेळ लागीं येते आसा. संभ्रम आचरण करूंक सगळे पुरा आमी तयार करते आसा. तर त्याच्या तयारीक एक देवाचे उतरी आमी उतरांनी आमी तयार जावया. देवाच्या उतरा प्रकार आमी क्रिसमसाक म्हळ्यार देवाच्या येणे जेजूचे येणे आमच्या काळजान जावच्या खातीर आमी तयाराय करया. देखून खंडीत जावन हे बटी क्रिसमस गर्दनाच्या गोट्यान जावचे नाका, ह्या खंय जावचे नाका, ह्या नखेत्रांनी उमकळचे नाका. देवाचे येणे आज आमच्या काळजांनी जावन दे. एकल्यांच्या काळजान जेजू जल्मून येवं दी. गर्दनाचो गोठो आमचे सुबीत ते काळीज गर्दनाचो गोठो जावन दी. आनी त्या गर्दनाच्या गोट्यान म्हळ्यार तुज्या आनी म्हज्या काळजान जेजू जल्मून दी. आनी ताका केदीच आमी पयस बसूंक सोडचे नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून हर एका संगतीत देवाचे उतार सांगता देव तुजे सवय आसा, देव तुजे सवय आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसाया प्रवादीचे पुस्तक आमकां सांगता 40 अध्याय 1 आणि 2 वाक्या. Isaiah 40 verse 1 and 2 अशें सांगता. बुजवून दिया मुझे परचेक बुजवून दिया म्हणटा तुमचो म्हणटा तुमचो देव. म्हजो आनी तुजो देव सांगता बुजवून दी. आमकां बुजवून दिता. आमी ह्या वर्सा सगळे आमकां विशेष जावन कष्ट अनवारांनी खंयचे आमकां एक संभ्रम म्हणलो आचरण म्हणलो आमकां चड जावन तो संतोष आमकां ना. ह्या पटी ना म्हळ्यार कित्याक सगळे प्रॉब्लेम आनी सगळो लोक समस्यांनी शिरकून पडला. जायते कितें आसा सारक्या रितीन आमकां एक इगर्जेक वचून हे पटी संभ्रम आचरण करूंक आमकां चड जावन अवकाश ना. कित्याक मिसां पुरा यज्ञ आसतली आमकां लेट मुसर संभ्रम आचरण करूंक ह्या पाटी मेळचो ना. देखून कित्याक संभ्रम देखून बुजवून दिया म्हणटा. सरेस्पर देव आमकां बुजयता, आमकां बुजवून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून पळया मुखार सांगता दुसरें वाक्य सांगता जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन म्हळ्यार जेरुसलेम म्हळ्यार तुजें घर म्हळ्यार तुजें बिडार तुजी कूड जावन आसा एक जेरुसलेम. आनी त्या काळजा कडेन तुज्या काळजा कडेन तुज्या बॉडी भितर तुज्या कुडी भितर आसल्या काळजा कडेन उलयता सरेस्पर देव. आनी तिका परगट करते आसा. पळया तिचे साखरेचे दीस संपले. आमचे साखरेचे दीस संपले. तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जाले. तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जाले. आमच्या पातकाचे सगळे फारीकपण दिवन जाले म्हणटा सरेस्पर देव.
सगळे तिच्या पातकांक सगळे आमच्या पातखांक सर्वेश्वराच्या हातांत सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी केस्त तिने दोडी भोगली. केस्त बघून झाली सगळी सृष्टी ताता दोडी केस्त बघून झाली आणि आमकां सुटका दिता म्हणटा सर्वेस्पर देव सुटका. हे क्रिसमसाचो वेळ म्हळ्यार देवाच्या सांगाता जिवचो वेळ, देवाच्या सांगाता आमचे मिलन जावचो वेळ, देवाच्या सांगाता आमचे जिवीत सारसो वेळ जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमकां बुजवण दिता देव, बुजवण दिता आमकां, बुजयता आमकां. देखून आमचे सगळे कश्ट अनवार सगळे पयस करता, आमचे निराशपण पयस करता, आमचे कितें सलवणी आसा ते सगळे पयस करता. देखून देवाचे येणे अशें जावन आसा. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक सांगता 30:1 अध्याय 30:4 वाक्या. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तेन्ना तेन्ना एकामेका शिकोवची गरज एकामेकाक आसची ना. शिकोवची तुमकां गरज आसची ना. सर्वेश्वराची वळख घे सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचे पडचे ना. अशें तुमकां एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळी म्हाका ती वळखतली. सगळी म्हाका सर्वेस्पर देवाक वळखतली म्हणटा. आमी सगळीं सर्वेस्पर देवाक वळखतल्या. ल्हानातान व्हडापर्यंत ल्हानातान व्हडा पर्यंत, आमच्या ल्हान भुरग्यांतान व्हडा पर्यंत प्रायवंत म्हणसर उलयता तो उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचो हांव तांचो अपराध बक्षितलो, आमची सगळीं पातकां तो बक्षितलो आणि तांच्या पातकांचो उगडास धरचो ना. आणि आमच्या पातकांचो उगडास तो धरचो ना. देखून जेजूचे येणे अशें जातलें आणि आमचे जिवीत संपूर्ण परिवर्तन जाल्लें. सगळी अपराध आमचे बक्षून आमकां ताच्या पुता जेजूच्या अमलीक रक्तान धुवन नितळ करून परिशुद्ध करून त्या काळजान, त्या मनान, त्या आत्म्यांत जेजूचे येणे जातलें. त्या आमच्या काळजान आमचे काळीज पवित्र जाल्या शिवाय, आमचे काळीज नितळ जाल्या शिवाय त्या काळजान देवान वस्ती करचे कशें? आमचे मौन नितळ जाल्या शिवाय सप्तरूपार देवान वस्ती करचे कशें? आमची कूड नितळ जाल्या शिवाय त्या सक्तीरूपार पवित्र आत्म्यान वस्ती करचे कशें? देखून देवाचें उतर सांगता, मनशाच्या बांदलेल्या रावळ्यारांनी बिडार करूंक हांव येवना, बगर हांव आयलां मनशाच्या काळजांनी बिडार करूंक. देखून तुजें काळीज जावन आसा एक गर्दनाचो गोठो, आज तें पवित्र जायचें, आज तें सगळं अमोलीक रक्तान धुवन नितळ केल्लें जायचें. ते जाल्यार जातलें म्हणटा येणे सर्वेस्पर देवाच्या तुज्या काळजान जातलें. ते जाल्यार तुका कोणाय शिकोवण्याची गरज आसना. कित्याक तुजे थंय तो पवित्र आत्मो येतलो आनी तो जेजू तुजे थंय येतलो आनी सगळे पवित्र पुस्तकी समजुनी तुमकां दितलो. जो सुवांजेल सांगता 14 अध्याय 20 आनी 6 वाक्या. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 अशें आमकां सांगता. प्रेज लॉर्ड. सगळे शिकयतलो, सगळें शिकयतलो आणि हांवें तुमकां सांगलां आणि हांवें तुमकां कितें सांगलां ते सगळे तुमच्या तें उगडासा सगळें काडतलो. तुमच्या उडासा काडटलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमकां हें पवित्र पुस्तक बायबल वाचतना समजना, पूण आमकां येदोळ मोगाच्या बोवाळ हे बोडच्या क्रिसमसाचे जेजूचे येणे जर तुज्या आनी म्हज्या काळजान जाचो जाल्यार हें उतर जारी जाता. मोगाच्या बोवानी बहिणी ह्या घडये जारी जाता. तुमी पात येता जाल्यार ह्यात घडये तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जारी जावन जालें ह्या वेळार. कित्याक देवाच्या उतराची सकत तितली आसा, देवाच्या उतराची ती गुंडाई तितली आसा, तसो अर्थ तितलो आसा मोगाच्या बोवानी बहिणी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पूण म्हजें नांव बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो. जेजून ह्या संवसारांत ते 3 वर्सांची ती सुवार्ता परगट केल्या हर एक संगती आमकां ह्या बायबलांत बरयल्ल्यो नात. थोड्यो मात्र संगती आसात हांगा. ह्या बायबलांत आसले संपूर्ण न्हय, आनीक हाच्या चड देवाची कावळतांनी कृपा आसा, आनीक सर समजोवचें आसा. हे केदाळ समजोवचें जर म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जेजूचें येणें आज जाता जाल्यार ह्या क्रिसमसाच्या वेळार तें येणें म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जाता जाल्यार हो सगळो बायबल हाच्या की भायर कितें आसा, हें कितें जें कितें जेजून केलेली सोर अजपांत बरयली नात म्हणटा पवित्र पुस्तक. जो हांव सांगता ह्या वेळार ताच्या वांशेलांत ती सगळी बरयली जाल्यार ती आटापूंक सगळो संवसार पावून तोरा म्हणून. देखून देवान केलें तितलें ही सगळी आमकां समजनात. आमकां अर्थ बायबलांत थोडे मात्र बरयल्ले आसा, थोडो वांटो मात्र आसा. देखून पवित्र पुस्तक सांगता पळया, हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तो तुमकां शिकयतलो. देखून येणें आमच्या जिवितांत जायचें. हे येणें
आद्वेंताच्या काळार आमी मागाचे येत्ते खातीर आद्वेंताचो काळ आमकां दिला कित्याक म्हळ्यार हे सर येणे आमी राखून रावूं आमकांच आमी प्रिपेर करूंक न्हय काल हे कुसवार प्रिपेर करूंक कुसवार आमकांच आमी प्रिपेर करच्या खातीर हो आद्वेंताचो काळ आमकां दिला आमकांत नितळाय करच्या खातीर आमकांत पवित्र कर्ण देवाक भेटोवंक एक काणीक सावन आमकांत देवाच्या हातान आमी भेटोवन दितना त्या जेजूच्या येणे म्हज्या आनी तुज्या काळजान जाता म्हज्या भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयसाया 43 वर्स 25 सांगता इसाया प्रवादीचे पुस्तक 40 आणि 3 अध्याय 25 वाक्य देवाचे उतर असे सांगता मुजेस खातीर कोणाय खातीर न्ही देव आमकां बक्षूचे हांवें केल्ल्या बरेपणा खातीर न्हय तुवें केल्ल्या बरेपणा खातीर न्हय देवान बक्षूचे कित्या खातीर म्हळ्यार मोजेस खातीर म्हणटा ताचेच खातीर तो आमकां बक्षिता कित्याक सगळे तुझे अपराध पुसून काढता तो हांव पळया सगळे म्हजे आनी तुजे अपराध पुसून काडटा तो सर्वेस्पर देव कित्याक हांवें केल्ल्या बरेपणान या हांवें मागल्या बक्षाने वरी मात्र न्हय बगार देवाची खुशी जावन आसा ताणें आमची सगळी पातकां आमचे अपराध तो पुसून काडता प्रेज द लॉर्ड आनी मुखार हांव तुज्या पातकांचो आनीक उगडास करचो हांव तुज्या पातकांचो आनी हांव उगडास करचो ना म्हणटा पण जेजूचे येणे जाता ना एक पटी जेजूचे येणे म्हज्या आनी तुज्या काळजान जालें जाल्यार मगच्या भावा आनी भयणी तितल्यांत पुरो आनी एक पटी आमकां येण्याची गरज ना कित्याक देव एक पटी तुज्या काळजान बिड्यार करूंक आयल्यार पुरो तें काळीज तें पवित्र करून तूं सांबाळटाय जाल्यार त्या जेजूक आयिल्ल्या जेजूक बिलकुल मागीर फाटी वचोंक सोडिनाका ताका कितें जाय ताका जाय तितलेंत तुजें एक बरें जिवीत ताका एक जाय तुजी स्तुती ताका जाय तुवें देवाचें उतर वाचलें ताका जाय देवाच्या मेटांनी ताका जाय देवाचे उपदेश पाळिल्ले इतलेंच जाय ताका दुसरे खंयची तुजी आस्त बदीक ताका नाका तुजो धुडू कितें नाका तुजो वैभव कितें नाका बगर जेजूक जाय कितल्यांत एक न्याय नीतीचें जिवीत जेजूक जाय तुजें एक पत्का रहित जिवीत जेजूक जाय ताणें दिल्ले उपदेश पाळिल्ले जाय आनी देवाचें उतर वाचून चड आनी चड तुवें आनीक उर्बेवंत जावंक जाय मग्न करूंक तुवें शिकोवंक जाय हेंत देवाची योजन जावन आसा देखून आमची पातकां बक्षिता आमच्या बरेपणा खातीर न्हय बगार देवाचें बरेपण देवाची खुशी आमचे अपराध ताणें बक्षूंक आनी मुखार आमची त्या पातकाचो उडास करचो ना म्हूण सांगलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर हे दोन मुसर आमच्या जिवितांत इतली वर्सां आमी जियेल्या आज आमी त्या जिविताक फुल स्टॉप घालया ते आनी मुखार ते वाक्य ते मुखार कंटिन्युएशन जावचें नाका ते पाताक म्हणलें ते पोलिस्टल थंय जावं दी आनी मुखार आमचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ आनी सोबीत आनी देवाक मानवल्लें जावं दी असलें जिवीत जियोंक आमी फुडें सरया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोशुआ प्रवादी सांगता जोशुआ प्रवादी पुस्तक 1 अध्याय 8 आनी 9 वाक्य तुम्ही वाचता जाल्यार बारी सोबीत करून देवाचे उतार ते आमकां एक व्हरती भासावणी हर एक दिसा आमी क्लेम करून मागचे दिसली भासावणी देवाचे उतार सांगता धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक हे बायबल सदांच तुज्या वंटाचेर दवर म्हळ्यार ते वास म्हणून तुज्या वंटांनी सदांच वास वंटाचेर दवर तांतू बरयलां तें तुवें आनी तांतू कितें पवित्र पुस्तकान तुजे खातीर बरयलां पळय तें बरयलां तें तुवें 17 येन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर पवित्र पुस्तक वास चड आनी चड त्या टीव्ही मुखार रावा नाका ते इल्ले अवॉइड कर ती सिरियलां ती पिक्चरां बरं अवॉइड कर हे आंतू देवाचें राज ना म्हाका अवॉइडमेंट थोड्या टायमाक थोड्या काळाक एंटरटेनमेंट तुका मेळोवंक पुरो पूण ससनाचें जिवीत मेळना ससनाचें जिवीत मेळचें पवित्र पुस्तकांत इल्लो वेळ टायम काण घेया दिसाक एक अर्द घंटा 1 घंटा तरी बायबल वाचूंक दिया तुमच्या जिवितांत एक टायम टेबल करया ऑल टायम ह्या संगतीक तुमी दिया त्या दाळ खंडीत देव तुमचें थंय काम करतलो कित्याक दीस आनी रात म्हणले बरी ताचें ध्यान कर म्हूण सांगता पवित्र पुस्तकाचें तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी तेन्ना पळया पवित्र पुस्तक वाचून देव तूं नियाळ करशी जाल्यार तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलो आनी तुका जैत मेळटलें मगच्या भावानी बहिणी तर देवाच्या उतराची सकत पळया आमी बेश्टेंत आमी टायम विबाडतो कितलो की टायम आमचो विबाडतो आमकां टायम मेळ्ळ्यार तें पवित्र पुस्तक हाती घेवंक नाका अल्तारीच्या सकयल स्टँड करून दोन वाती पिटयल्यार पावना मगच्या भावानी बहिणी तो कान वाचूंक शिकजे हर एक दिसा मगच्या भावानी बहिणी देवाचें उतर वाचूंक शिकल्यार मात्र आमी जायतेवन जातले आमची हर एक कामां सुफळ जातली देखून आज आमकां लुकसाण तें लुकसाण हें लुकसाण बिझनेस केल्यार लुकसाण तें
हे पुरा कोणाचे उतरांक उताकी कोण देवा सांगता ना पळे कोण देवाचे उतर वाचना पळे कोण देवाचे अभिषेक ताणे काण घेवना पळे तांच्यो गजाली ह्यो पुरा पूण देवाक तूं सांगता काण घेताय जाल्यार आतां कालचे ते दिसा एक बहीण म्हाका म्हणटली सगळ्यांक कामाना म्हणटात आनी तिच्या भुरग्यांक आतां इन्क्रिमेंट मेळटा गे आतां ह्या टायमार आनी काल तिचो पूत सांगता गे म्हाका इन्क्रिमेंट मेळ्ळें मम्मा म्हणून पळय सगळ्यांक काम नातल्या वेळार कामांत ना म्हणटाना आमी मागताना कामां कितलीं जाणांक मेळटा कितलीं बरीं कामां ह्या समयार ह्या कश्टाच्या वेळार सगळे कामां जितलीं कामां तावन खट्टात लोकांक कितल्यो कंपन्यो कामां तावन लोकांक खट्टे आसात तसल्या समयार देवा ते असल्या भुरग्यांक कामां नवीं कामां मेळटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी चिंतीचे देवाचे उतार ध्यान करीचे दीस आनी रात म्हणले बरे देवाचे उतार वाचूंक प्रयत्न करा म्हणटा पवित्र पुस्तक तेन्ना तूं तुज्या सोर कामांनी खंयची कामां आसात तुजी त्या सोर कामांनी तूं सफळ जातलो आनी तुका जैत मेळटलें 9वें वाक्य सांगता हांवें तुका फरमायला न्ही देवान आमकां देव आमचे कडेन रिक्वेस्ट करना हाळे पुता तितके बायबल वाच म्हणून एका आवयची पुता काही रिक्वेस्ट करीत पूण देव आमकां रिक्वेस्ट करना देव आमकां फरमायता देव आमकां ऑर्डर दिता म्हज्या भावा आनी भयणी देवाचें उतर वाचूंक हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आणि थीर राव पहिल्या स्वात्यार दृढ आणि थीर राव जेजूचेर भावार्थ दवर देवाचेर भावार्थ दवर दृढ राव थीर राव भियेनाका आणि दैर सांडी नाका फुख्याला जायनाका तूं कित्याक देव तुजे सांगत आसतना काल्याचे बे कोण तुका पाडाव करूंक शकता रोमाकाराचे पत्र सांगता न्ही 8 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य जर सर्वेस्वर देव मध्ये सांगत आसा जाल्यार म्हज्या मुखार रावतलो कोण आसा तो सर्वेस्वर देवाचे तो उतार वाचताय ते पवित्र पुस्तक समजून काडपाक प्रयत्न करताय आणि तुझ्या कुडीन ते जिरयताय तुझ्या आत्म्यान ते कसयताय तुझ्या मोतीन ते दवरताय तुझ्या काळजान तो रोमयताय जाल्यार तूं सगळ्या कामांनी जैत जोडतलय तितले मात्र नाही भिये नाका देश नाही कित्याक सर्वेस्वर हांव तुजो देव तू खंय गेल्यार हांव तुजे सवे आसतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे जेजूक काण घेवन हे धर्मशास्त्राचे पुस्तक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तक तुमच्या हातीन काण घेवन धांवचे म्हणून ना हे पवित्र पुस्तक तुमचे ते भितर आसूं दी वाचून तुमचे भितर दवरा काळजान दवरा ते दाळ ही प्रती हे बायबल कोणी उलपावंक शकतात काडूंक शकतात तुझे भितर आसलो बायबल कोणी काडूंक शकनात देवाचे उतर तुझ्या काळजांत असलें तुझ्या मोतींत असलें तुझ्या आत्म्यांत असलें एक मनीस काडूंक सकना मगच्या भावान बहिणी कित्याक त्या डीप रोमन आसतले तुझ्या काळजांत आनी मोतींत देखून बायबल वाचीचे एक मोर्चा पयले एक 10 फावटी म्हणी बायबल वाचून काडीचे बेश्टेन तरी काले वते सिरियलां पळोवन वते मॅच पळोवन आनी काले पळोवन आनी काले टीव्ही पळोवन टायम वेस्ट करतल्यांक खंडीत तुमी भूत सांगायले देवाचे उतर वाचा म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक देवाचें उतर वाचल्यार देव आमच्या सांगता खंय गेल्यार आसतलो खंयच्या गांवांक वसा तुमी खंयच्या ह्या 7 दर्यो उतरून वसा जाल्यार खंय गेल्यार देव तुमचे समय आसतलो कित्याक देव तुमकां बिलकुल विसरोवचो ना बिलकुल सोडचो ना म्हज्या भावानी बहिणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया झकारिया प्रवादीचें पुस्तक सांगता 8 अध्याय 20 आनी 3 वाक्या झकारिया चॅप्टर 8 वर्स 23 Praise the Lord. Hallelujah. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा त्या दिसांनी सर बसो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदेवाच्या मुस्तायकेक धरून म्हणटले आमकां तुमचे बराबर येवंक दिया कित्याक तुमचे सवे देव आसा म्हणून आमी आयकलां हेरांनी आमकां पळोवन अशें म्हणूंक जाय हेरांनी आमचे ते असलेलो देव आसा म्हणून तांकां जाणा जावंक जाय तांणी ते भोगूंक जाय आमचे ते देव आसा म्हणून आजकाल आमकां पळयतना या क्रिस्तावांक पळयतना कोणी मनी सांगतात गे आमच्या सांगता देव आसा म्हणून सांगतात गे कोणी मनी सांगता गे आमकां हळे ह्या मनशा ते देव आसा म्हणून सांगता गे ना आमचें जिवीत तशें जालां आमचें जिवीत संवसारी जालां आमकां देवान मस्तक केल्लें आज आमी शिमठी जावन उरल्या मगच्या भावा आनी भयणी ह्या संवसारांत आमच्या भारत देशान जाल्यार आमकां देवान आमकां मस्तक कर रचलां सिमटी कर न्हय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता देखून आमकां पळयतना हेर सांगतले 10 जण आमच्या वस्त्राक जण सांगतले आमी तुमचे सांगता येता कित्याक तुमचे सांगता देव आसा म्हणून असली उतरां आमकां केदार म्हण आयकूंक मेळ्ळ्यान गी आयकूंक मेळ्ळ्या बारी बरें कोणाक आजकाल ना ते एक 50 वर्सां पयलें थोड्यां कडेन मेळटली कित्याक क्रिस्तांवांक तितलो मान गौरव आसलो आजकाल तो गौरव येना मान येना
आमकां अल्पसंख्याक म्हणून कानूड आमी अल्पसंख्याक न्हय आमी सगळ्या संवसाराचेर आमी जबाबदारी आसले मनीस मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी मिसांव करतले मनीस आमी सोशल वर्कर्स आमी बरें काम करतले मनीस क्रिस्तांवां आमच्या स्वंत आदाया खातीर आमी भितर बसला जाल्यार ही सूख आमची मोगाच्या भाव आनी भयणी आमच्या कंपनांतल्यान भायर येवची गरज आसा आज परत आमी हेरां खातीर मागोंक तुमच्या घरांनी इंटरसेशन करा विनवणी करा मोगाच्या भावांनी हर एका क्रिस्तांव पर्यंत परिवर्तन जावच्या खातीर देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक जायली कृपा आदार तांकां मेळच्या खातीर आज विनवणी कर मागणें करूंक तुमी तयार आसात गी या तुमकां पळयताना कोणी सांगता गे आज तुजे सांगता देव आसा आमकां तुजे सांगता येवंक सोड म्हणून या आमी कोणाक आमच्या सांगता व्हरता गे आज आमीच सर्गावेच्या बारीक कश्टांचे दुसऱ्याक केदाला वरचे देखून पवित्र पुस्तक सांगता बघाच्या भावानी बरी दलपणाचो सरस्पर अशें म्हणटा त्या दिसांनी सर्व भासो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका देवाच्या मुस्ताक एक धरून म्हणटले आमकां तुमच्या बराबर येवंक दिया कित्याक तुमचे सगळे देव आसा म्हणून आमी आयकलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून असले मनीस आमी जायचे आमचे सांगता देव आसा म्हणून हेरांक कळचे मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 2 वर्स 9 जोशुआ प्रवादीचे पुस्तक 2रो अध्याय 9वें वाक्य सांगता सर्वेस्पर देवान ताका म्हळें आणि तिने तांकां म्हळें सर्वेस्परान हो देश तुमकां दिला म्हण हांव जाणा सर्वेस्पर देवान आमकां हो देश आमकां दिला म्हणून जाणा आमकां तुमचे भेन दिसता आणि या देशाचे सरनिवासी तुमच्या भिरांतेन खलखल्ल्यात देखून त्या टायमार देव देवाक पाती येतले देवाचेर विश्वास दवरले मनीस तितले बळादीक जावन आसले देखून देवाक कशें अब्रामाक तो घाव दिल्लो तशेंच मोइसे मारिफात आणि त्याच्या उपरांत जोशुआ मारिफात तो बसयलेल्या गावाक त्या लोकांक इजिप्तच्या गुलामगिरीतावन जुदेव लोकांक त्या व्हरून वयत आसतना दुसरो लोक तांकां म्हणटा तुमचे सांगात देव आसा आमकां जाणा देखून देव तुमच्या सांगात झुजता कोणूच तांच्या मुखार विन्न जावंक जायना कितली प्रॉब्लेम कितले समस्या असल्यार ते जैत सोडटात ताचे वयर कित्याक देव तांचे सांगत आसा देखून तांकां पळोवन लोक भियेतालो आज आमकां कोणी पळोवन भियेता गी हांचे काना देव आसा हांच्या लापड्यांक हेचे नाका म्हणून कोणी चिंता गी बगार आमकां तिसल्यान पुरा फातर उडोवंक पळयता फातरांक पळयतात तसलें जिवीत आमचें जालां आज आमचें जिवीत बियाचें जालां कित्या खातीर देवाक खंय म्हयने आमी पयस दवरला देवाक आमी सांडले बरी दिसता देवाक आमचे तान पयस धरले वरी मात्र हे भिरांतेचें वातावरण क्रिस्ती परजत आसा क्रिस्ती परजात भियेता जाल्यार देवाक ताणें खंय म्हणी पयस दवरला देवाच्या लागीं तें ना देव तांच्या भितर आसलो जाल्यार देवाक तांणी खान गेले जाल्यार देवाच्या सांगता ते जियेत जाल्यार खंडीत या भिरांतेतान भायर येते धैर्यान भरते ते कसे आपुस्तलांनी मरी माय धैर्यान भरून भायर आयले जितन पवित्र आत्मा तांचे देवून आयलो पेंतेकोस्ताचे दीस विविंगड बसांनी ते उलोवंक लागले जायतो लोक परिवर्तन जालो आज एका क्रिस्तावाक आमी शुभवार्ता प्रसार करूंक येता आमी कितले भियेता जेजूचें नांव काडूंक भियेता कित्याक आमकां मारती ताणें काय हाय कितलोसो लोक आदी हर एका दिसा तो मिसाक वता जाल्यार एका मार्तिराचें स्मरण करता पवित्र सभा तांणी जर जीव दिनातलो जाल्यार तांणी तर रागात वरयनातले जाल्यार आज आमी क्रिस्तांव म्हणून आज आसत्या संवसारांत देखून आज आमी त्या मार्तीरपणाक तयार आसा जे ताका भियोवचें न्ही जेजूची सुवार्ता प्रगट करून केदींच भियोवचें न्ही जेजूचें नांव काडून केदींच भियेनाकात कांय जायना एकतपटी मरचे मनशान घडये मरचें नाका घडये मरचे ताका एकतपटी मनशान मरचें बरें न्ही गी देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक देवाची वळख दिवंक आमी मुखार सरजन पवित्र पुस्तक सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 68 कीर्तनाच्या ग्रंथान आमी वाचल्यार ते आमकां कळटा 68 वर्सेस 3 पूण नीतिवंत मनशां संतोषतात देवा मुखार ती उल्हासतात आनंदान गितां गायतात पळया देवाच्या नीतिवंतपणा मुखार आसल्यार पळय पूण नीतिवंत मनशां संतोषतात देवा मुखार उल्हासतात आनंदान गितां गायतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तातूंत 9वें वाक्य 6 निराश्रितांक देव बिडार दिता निराश्रितांक देव
बिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुखाक पावयता. पळया देव सर करून सकता निराश्रितांक देव बिडार दिता. कोण निराश्रित आसात तांकां देव बिडार दिता. आनी बिडार दिता कोणा मार्फत? म्हज्या आनी तुज्या मार्फत. कितले निराश्रित आसात तांकां आमी बिडार दिवंक, कांय तरी आमी ह्या क्रिस्मसा वेळार कांय तरी करूंक, बरें करूंक, एका मनशाक तरी एक बरेंपण करूंक आमी ह्या क्रिस्मस वेळार प्रयत्न करया. एका दुबळ्याक, कांय नातल्याक एक कुसवार दिवन तरी एक क्रिस्मसाचो संतोश तांकां दिया. जर एका कुटुंबांत कांय एक वस्तूर ना जाल्यार एक बरें वस्तूर ताका एक दिवन तरी आज क्रिस्मसाचो संतोश त्या कुटुंबाक दिया. ना जाल्यार कांय म्हणी तुमी तांकां विजीट करन तांकां एक बरेंपण करूंक प्रयत्न करा. कांय तरी तुमच्या हातांतली कुमक एका कुटुंबाक करूंक प्रयत्न करा. त्या कुटुंबाक एक संतोष मेळ्ळ्यार तुमचे क्रिस्मस सुफळ जातले मगच्या भावा आनी भयणी. एका कस्तंत असल्या मनशाची दुखां पुसूंक वसा ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार. एक पटी तुवें एका मनशाचें दूख पुसल्यार खंडीत तुजें क्रिस्मस सुफळ जालें म्हणून अर्थ. देखून आमी आडंबर करूंक वेचे नाका. ह्या फावटी आडंबर आमकां नाका, गम्मत आमकां नाकात, पूण देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे देव आमकां कितें सांगता तें आमी मुखार सरूंक. 19व्या वाक्यात तांदून तूं चॅप्टर 68 वर्स 19 सांगता. पळया, सदैव जावं सर्वेस्पर देव दिसान दीस आमचो भार थो वयता मगच्या बाबा. बेस्ट तरी आमी टेन्शन आनी कालें करन केदळाय खंत, केदळाय बेजाराय, केदळाय निराशपण आंतंत बुडोवन आसात. सर्वेस्पर देवाचेर विश्वास ना, भावार्थ ना. पवित्र पुस्तक सांगता आमचो सदैव जावं सर्वेस्पर देव दिसान दीस आमचो भार तो वयता. आमचे कश्ट तो वयता. देव आमचो सडवंदार. देव म्हजो आनी तुजो सडवंदार. देव म्हजो आनी तुजो सडवंदार मगच्या भावा आनी भयणी. आमचे कश्ट तो वयता. आमचे सगळी कितें आसा समस्या तो ताचेर घेता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दिसान दीस आमचो भार तो वयता. आमी आमच्या माथ्यार दवरून तो वयता. देवाक दिला म्हण सांगता बेश्टे. मागीर एक पटी तुजे कंत बेजाराय देवाक दिल्या उपरांत देवाक समर्पण करून दिलें. मागीर तुका काल्या कंत तूं देवाक सगळें समर्पण करून दिवन मागीर एक खंत करताय जाल्यार त्या देवाचेर तुका विश्वास ना न्हय, भावार्थ ना न्हय. काल्या खातीर बेश्टे मागणे करतात, काल्या खातीर टायम वेस्ट करतात. कित्या खातीर गरज आसा गे पुरा. एक पटी तुवें देवाक समर्पण कर. तुजे प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो, तुका खंयचे एक प्रॉब्लेम आसा ते देवाक समर्पण करून दिले. ताच्या मागीर काल्याक खंत खंयच्या खातीर आमी खंत करची. सर्वेस्पर देव सांगता तुझे सगळे वजन हांव वळयता, तुझे सगळे भार म्हळ्यार वजन हांव वळयता म्हणटा सांगता. देखून देवाक दिजे आमचे सगळे. देखून जेजू सांगता न्हय म्हज्या जुवाक तुमी कान दिया म्हणटा. जुवाक म्हळ्यार एका कुशीन जू पळयला गे तुमी. जर तुमी कोस्ताना पळयल्यार नांगर बांदता ते 2 पाड्यांक एक जू आसता. एक ताच्या खांदाक एक सायड हाच्या खांदाक मदें एक नांगोर आसता. तर सामासाम गेल्यार नांगोर बरें करून चलता, बरें कोसाप येता. देखून एका पाड्याक इल्लेशें वीक आसा जाल्यार आनी एक पाडो एडजस्ट करून ताका व्हरता. तशें जेजूच्या जुवाक आमी खान दिल्यार जेजू बळवंत जावन आसा, जेजू सत्यवंत जावन आसा, जेजू सर्व पवित्र जावन आसा. ताचे तुजें कितलें वजन आसल्यार तुका सांगता कान घेवन तो चलता. देखून ताच्या जुवाक कान दिल्या उपरांत फाटीं पळोवंक ना. जेजूच्या जुवाक खान दिल्या उपरांत तुवें टेन्शन करूंक ना. जेजूच्या जुवाक खान दिल्या उपरांत तुवें इराराय बेजाराय करूंक ना. सगळं देवाक समर्पण कर दिले जिवीत, तुझे जिवीत तो चलयता मगच्या भावा आनी भयणी. आनी भावार्थनांतल्या जे मनशांचे गजाली अशो एक पटी हांवें जेजू पुरो समर्पण दिला म्हणटा. मागीर कोत बेजाराय तें कशें जालें, हें कशें जालें, तें कित्याक जालें, हें कित्याक जालें. उठल्या बसल्याक क्वेश्चन क्वेश्चना. ह्या मनशाचें जिवीत खंडीत तुमकां 100% सांगता ह्या मनशाक देवाचेर विश्वास ना, भावार्थ ना. देखून असल्यो संगती घडटात तांच्या जिवितांत. देखून आज तू संपूर्ण भावार्थ धरता जाल्यार हे क्रिस्मस येणे जेजूचे येणे तुजे थंय जातले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. इसाया प्रवादी सांगता 40 आनी 6 अध्याय. आयजाया चॅप्टर 46 वर्स 4. आयजाया चॅप्टर 46 वर्स 4 सांगता तुमचे म्हातारे प्रायपर्यंत, तुमच्या म्हातारे प्रायपर्यंत, आता मात्र न्ही तुमच्या म्हातारे प्रायपर्यंत हांव तसोच म्हणटलो. देव बदला ना मगच्या भावानी बहिणी. तो तरणाट होता कित्याक जेजू ह्या संवसारांत येता 30 आनी 3 वर्सां तो तरणाट आसलो पळय. आजुनूय त्यात सक्तेन आसा, त्यात बळवंत हातांनी तो आसा, त्यात बळवंत सगळं ताचे कडेन आसा मगच्या भावानी बहिणी. तो तसोच उरतलो. हांव आनी तूं आज म्हातारे जातले आनी फाल्यां आनी काल जातले. पूण सर्वेस्पर देवाचें उतर कितें सांगता पळया.
तुम- मुखार तुमचे केस धवे जातले तेच तुमचे नाही केस धवे जातले तेच नाही हांव तुमकां हांव वयतलो तुमकां वावयतलो जशें हांवें येदोळ जसे केला हांवें येदोळ केला तशें फुडेंय तसे हांव फुडें हांव तुमकां आदार हांव दितलो तुमकां आदार दितलो फुडें हांव तुमकां आदार दितलो म्हणटा सरेस्पर देव खंय आसा आमचो भावार्थ मोगाच्या बाबा आनी भयणी खंय आसा आमचो विश्वास आज आमी ह्या जेजू कडेन मागता म्हणगी तेर्च करता आमरी करता बायबल वाचता आनी काले करता तर भावार्थ खंय आसा कित्याक परत परत आमी कस्त 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 म्हणून एक लदीन म्हणल्या बरी थंत गायता आमी कित्याक हें पुरा कित्याक देवा सांगता रावल्यार सुडखा नागे खंडित आसा मोगाच्या बाबा आनी सुडका तुमच्या म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस धवे जातले ते नाही हांव तुमकां वावयतलो जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो हांव तुमकां वयतलो हांव तुमकां वावयतलो परत सांगता आनी तुमकां तारण दितलो तारण दितलो प्रेज द लॉर्ड आजचे की वर्ते आजचे की वर्ते वर्ड ऑफ गॉड आजचे की वर्ते प्रॉमिसेस आमकां जाय गी देखून ये नाही मोगाच्या भावा आनी भयणी एक पटी तुज्या जिवितांत जाल्यार तुज्या काळजांत जाल्यार तुका 365 डेज क्रिसमस जेजूच्या येण्याक प्रत्येक तुवें राखून रावचें ना एकच पटी देवाचें येणें तुज्या काळजांत जाल्यार पुरो तुज्या आत्म्यान जाल्यार पुरो त्या पवित्र आत्म्याची सकत तुजे थंय देवून आयल्यार पुरो हें अभिषेक तुका मेळ्ळ्यार पुरो हें क्रिसमसाचें सेलिब्रेशन संभ्रम हेंच एक व्हरतो संदेश म्हाका आनी तुका देवान दिवचो मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून हे बटी आमी क्रिसमस त्या गर्दनाच्या गोट्यान जल्मता म्हणून राती नेकातिर घालून डिम लायट घालून पळोवचो नाका थंय येना हे बटचे क्रिसमस मजा आनी तुज्या काळजांत जायचे कित्याक सगळो संभ्रम बंद जाला सगळें कितें तुमच्या संभ्रमच्या घरांनी मात्र भायर खंयचेंय दिसचे बरी आसचें ना कित्याक म्हळ्यार हे सगळें ह्या टायमार अशें घडोवन आसा देखून देवाचें योजन जावन आसतलें हे बटी हांव खंयच्याय गर्दनाच्या गोट्यांनी जल्मोन येना ह्या खंयच्याय तुमच्या फिरगजेच्या गर्दनाच्या गोट्यांनी जल्मोन येना हे बटी म्हजें येणें जातलें तुमच्या खालसावन म्हणून देवान निर्धार कान गेला आसतलो देखून हे क्रिसमस आज आमकां अशें आचरण करूंक मेळना जावंक पुरो मोगाच्या बाबा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून असले अभिषेक होसेया प्रवादी आमकां सांगता 13वा अध्याय 8वें वाक्य होसेया चॅप्टर 13 वर्स 8 अशें आमकां सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पळय देवाचें उतर आमी वाचया हें चॅप्टर 13 वर्स 8 पिला होगडयलेल्या आश्वेला भाशेन तुझे मुखार येवच्या दुस्मनांक तुका वायट करूंक पळयतल्यांक हे तुका पाडाव करूंक पळयतल्यांक तुजो ग्रोथ कितें जाता तुका मसरान तुका वायट करतल्यांक कशें देव सांगतलो पिला होगडयलेल्या आश्वेला भाशेन हांव तांच्या आंगार हांव पडतलो तुज्या दुस्मानाच्या आंगार पडतलो म्हणटा सरेस्पर देव तुजो कोण दुस्मान तो सैतान ह्या संसाराचो अधिपती तुज्या हर एका जिवितांत अडखळ आडसो तो तुजी कामां सगळी निर्फळ करूंक प्रयत्न देवाची योजना तुझ्या जिवितांत जारी जायनातले बरी प्रयत्न करच्या सैतानाक सर्वस्पर देव सांगता पिला होगडलेल्या आश्वेला भाशेन हांव तांच्या आंगार पडतलो आणि तांचे हृदय पापसून तांचे हृदय हांव पापसून तांचे काळीज भायर घालतलो काळीज भायर घालतलो एका शिवा भाशेन हांव तांकां ग्रासितलो रानवट मनजती भाशेन हांव तांच्यो विधवावळ्यो करतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी मस्त जाणांनी सांगता म्हाका कोणें माट केलो कोण ना माट मंत्र केलो कोण ना कोणें आनी कालें ब्लॅक मॅजिक विचक्राफ्ट केला आनी कालें केलां सैतान आसा तें आसा ना तुमी देवा सांगत आसल्यार पुरो तितल्यांत उरलेली कामां सगळें देव करता कित्याक तुज्या दुस्माना विरोध झुजोंक तो येता तुज्या पाडतीन तो रावता मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून खंयचेंत निराशपण तुका नाका खंयचीत वायटाची सकत तुजे वयर जैत व्हरूंक शकची ना मोगाच्या भावा आनी भयणी कित्याक देखून जेजूक सांगता जुदाचे शिव म्हणून हांगा पवित्र पुस्तक कितें सांगलां एका शिवा भाशेन हांव तांकां ग्रासितलो तो लायन ऑफ जुडा तो जुदाचे शिव तो जेजू तुजे खातीर झूज मांडून तुका जैत दिवचो जेजू तो जेजू आज तुज्या काळजांत तेजे तो जेजू तुज्या कुटुंबांत तेजे तो जेजू तुज्या आत्म्यान तेजे तो जेजू तुज्या जिवितांत येजे मोगाच्या भावा आनी भयणी तेदाला मात्र आमी सगळी जैत जोडूंक शकतले देखून हे बरचें क्रिसमस अशें जावन दी आमचें हे दरचें क्रिसमस अशें खालीत गम्मतां मारून खुसवार वांटून आनी काले केक कटकन जाला जावंक पुरो हे बटी संभ्रम करचो नाका हे बटी जेजूचें येणें आमच्या काळजांत जावचे खातीर मागया त्यांत पुरो हे बटी आमचें जिवीत सुफळ तुमी हर एका क्रिसमसा पळयतना आज खंय 2-3 कडेन येतना घरां बरा पेंट जाती आसात पेंट जाता कित्याक म्हळ्यार क्रिसमसा वेळार हे पेंट करची गय ना
घरां पेंट करतात पूण काळीज केदाळा पेंट करूंक केदाळा जिवीत पेंट करूंक जिवीत तशें तसा घरां पेंट केल्ल्या बरें काले जेजू काले त्या घरांत रावोंक येता म्हूण चिंतात की काळीज नितळ जायचे काळीज नितळ जायचे काळीज नितळ जायचे जाल्यार जेजूच्या अमोलीक रक्तान पेंट करीत आमचे काळीज तेदाळा मात्र नितळ जाता मगच्या बाबा आनी भयणी बायलो संभ्रम बायलो आडाम व्हडले नेकत्रां घालून जाय तितले लायटाचे सगळे पुरा देवोन आनी काले मिनमिन नेकेत्रां बरें जळ्ळे बरी लायटिंग करून कांय फायदो ना मगच्या बाबा आनी भयणी थंय क्रिस्मस आचरण बायलो संभ्रम मात्र जातलो तुमच्या भितर जेजू क्रिस्त जल्मोन येवचो ना देखून हे पडचे क्रिस्मस एक पटी चॅलेंज करा हे पटी तुमी म्हजे क्रिस्मस हे पटी जेजू म्हज्या काळजांत हांव खाण घेतली ह्या खाण घेतलो त्या सक्तीन तुमी सगळे तुमी वावर करा जाय तितले जाता तितले तुमच्या फाटल्या जिविताक वसा खंय पुरा अडकळे आसात खंय पुरा तुमकां प्रॉब्लेम आसात खंय पुरा तुमकां हेरांनी दुखयलेले आसा ते सगळे बक्षिया तांकां बक्षिया आनी कितें तुमचे तावन कितें वायट जाल्यार देवा दुखलां जाल्यार तुमी बक्षाने मागा नितळ जावया आमचे काळीज नितळ जावया ते जाल्यार मात्र बरेपण जावचे होयसेया चॅप्टर 14 वर्स 4 सांगता मुखार चॅप्टर 14 वर्स 4 थंय देवाचें उतार सांगता आश्चर्याच्यान आमची सोडवण करूंक जायना आश्चर्याच्यान या खंयच्याय देशांत आमची सोडवण करूंक जायना घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करची ना घोड्यांचेर आनी आमी सवार करची ना आमच्याच हाताने केल्ले वस्तूक आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची आमचो देव म्हणून आमी सांगची ना तुझे ते दया लाभता अनाथांक दया लाभता अनाथांक विधवींक दया लाभता देवचो देव तितले देखून आज मगच्या भवानी बहिणी तुमचे जिवितांत एक वर्ते क्रिस्मस जावं दी वर्ते भाग्यवंत क्रिस्मस जावं दी कांय खंत करनाकात या खंयची खंत बेजाराय तुमी वतीन काणगे नाकात भगार तुमचे काळीज तुमचे जिवीत क्रिस्मसाक जेजूच्या येण्याक तयार करते रावा नितळ करते राव पवित्र करते कित्याक सर्वेश्वर देवाचे उतर सांगता इसाया चॅप्टर 41 वर्स 10 सांगता इसाया प्रवादीचे पुस्तक 40 आनी 1 अध्याय 10वें वाक्य अशें सांगता भिये नाका कित्याक हांव तुजे समय आसा घाबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया देवाची उतरां भिये नाका आमी काल्याक भियोवचे पाल्या खातीर भियोवचे की परवां खातीर भियोवचे की आयो थोड्यांची गत पळयल्यार या भियोन ते कित्याक म्हळ्यार सैतानान भे म्हणले विकत्या बाजारांत विकून घाला तुमकां जाय जाल्यार तुमी परचेस करतात ह्या वेळार देखून भियाचो आत्मा तुमचे थंय आयला जाल्यार तुमी भियोन रावतल्यात देखून सर्वेस्वर देवाचे उतार सांगता 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 देवान आमकां भियोंक करतो आत्मो दिवना बगर धैर्य दीक मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करतो आत्मो दिला देवान आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करतो आत्मो दिला पळया आमी कित्याक भियोवचे कोणा भियोवचे आमी भियेता जाल्यार देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियेना म्हूण जालें देखून कोणाक भियोवचे ह्या संवसारांत कोणाकच भिये नाकात भे आज सैतानान विकतें घाला आनी जायतीं आज भे म्हणले परचेस करतात आनी भियाचें वातावरण सगळ्यान आजकालचे तुमी पळया सगळे भियाचें वातावरण आनी आमकां क्रिस्तवांक जायती आमची हक्कां बरा मस्तूंक प्रयत्न करते आसात सगळे भियाच्या वातावरण आमच्या जिवितांत घालते आसात आमच्या संस्थे बरोबर भँग घालते आसात ही सगळीं कामां त्या सैतानाची आमी धैर्यान रावचे कित्याक देवा सांगता आमी आसल्यार आमी जैत जडटले कित्याक जेजूचे येणे आज आमच्या काळजांत जायचे आमच्या कुडींत आत्म्यान जायचे कित्याक मनशांनी बांदलेल्या रावळ्यार आनी बिडार करूंक म्हणून हांव येवना बगार हांव आयला मनशाच्या काळजांत बिडार करूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखार पळयल्यार जेरेमाया 29 वर्स 13 सांगता जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 13 20 आनी 9 अध्याय 13वें वाक्य जेरेमाया थंय अशें सांगता पळय तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो होय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतल्यात प्रेज द लॉर्ड तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वय सगळं तुमच्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना सगळं तुमच्या काळजान नाही हे पुरो आडंबरा करना हे पुरो आडंबरा करून आडंबरा करतली करून दित पूण तुमी वचनाका ते आडंबराक तुमी वचनाकात करतली करून दी जी कोणाक समजून येना ती करतात पूण
थोडी संभ्रम हे करतात भितरल्यानी बरी आसात ते नीज जावन क्रिसमस ते नीज जावन क्रिसमस म्हाका भावा आनी भयणी आज देवाचे येणे तुमचे ते आनी म्हजे ते जाला आनी जायचे देखून म्हाका क्रिसमसा 1995 जेजू स्विकार केला जेजूक म्हजो सोडवणदार सोमी म्हणून काळजान स्विकार केला तेन्ना म्हाका व्हडलें क्रिसमस आनी सदांच म्हाका क्रिसमस कित्याक संतोश देवान दिवचो सांगत आसचें देवान म्हजे विरोध आयल्या सगळ्या सक्त्या वयर झूज म्हणचे देवान आनी आमकां जय ते दिवचे देवान तर कोणाक भियोवचें आमी कित्याक भियोवचें येदो व्हडलो सत्यवंत देवूच तुज्या पक्षान आनी म्हज्या पक्षान आसा जाल्यार आमी कोणा खातीर भियोवचें कित्याक भियान बसचें धैर्यान मुखार या मोगाच्या भावानी भयणी देखून हे बरचे क्रिसमस म्हज्या आनी तुज्या काळजांनी जावं दी म्हज्या आनी तुज्या आत्म्यान म्हज्या आनी तुज्या मतींत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सुमी येवं दी त्या सुमयाक आमी स्वागत करया त्या सुमयाक आमच्या जिवितान स्वागत करया देखून आमचें मन आमचें काळीज आमचो आत्मो आमची कूड निर्दोशी सांबाळलेली आसूं दी म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक जे आमी आमचे खाली आत्मो मात्र पवित्र सांबाळ्या पावना 3 संगती आमच्या कुडींत आसात एक प्राण एक आत्मो आनी एक कूड देवाचें उतर सांगता हांव येता आसतना तुमची कूड तुमचे ते असलो आत्मो आणि तुमचो प्राण निर्दोशी सांबाळलेली आसूं दी नितळ आसूं दी पवित्र आसूं दी म्हूण सांगता देखून आमची कूड नितळ दवरया म्हळ्यार खंयच्याय कितें वायट आसा देवाक मानवनांतलें आसा तें आमच्या कुडींत आमी सेवचें नाका तें पयस करया आमचो आत्मो पवित्र सांबाळया आमचे ते असे एक प्राण आसा तो प्राण आमी नितळ सांबाळया आमची कुडी नितळ सांबाळया खंयच्याय रितीनी मेळेपण ह्या कुडी भितर वेचे नाका ही कूड निर्दोशी सांबाळलेली आसूं दी आनी जेजूचे येणे ह्या पटी म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जावं दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आज आमी सगळी मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी देवान केलेले उपकार इतले आनी तितले आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देखून समयाचे येणे ह्या वेळार आमच्या काळजांत जावचे खातीर आमी विशेष तरान मागया देवाची काकुलता आनी कृपा ह्या वेळार मागया आनी देवाची जाणवाय आमी मागया आनी पवित्र पुस्तकाची समजुनी आमकां मेळचे खातीर आमी मागया आनी विशेष तरान देवाची ती कृपा आनी जेजू सांगता एकपणान जिवोवचें भाग देव म्हाका आनी तुका फावो करून दी म्हणून मागया ती पवित्र आत्म्याची सकत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आणखी दराळ मापान येवं दी म्हणून मागया हालेलुया 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 उरे रका बाबा शंदर करबला रका बाबा शंदर जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस थैंक यू फादर शबाबा शंदर करबला रका बाबा शंदर करबला अनॉइंटिंग जावनी सगळ्या जेजू आर्यकला तुझ्या पवित्र तुझ्या सत्यान वर जेजू उरे रका बाबा शंदर करबला रका बाबा शंदर करबला रुक बाबा जाय 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 रुक बाबा ला कर बाबा शंदर जीसस जीसस thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord glory to mighty god hallelujah worship lord jesus hallelujah 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 तुमचे किती इंटेंशन असल्यार ह्या वेळार अपलोड करा तुम्ही तुमच्या खातीर विशेष तरान ह्या वेळार मागणी करता आमी कितचेय पिडा शिराक तुमकां आसा जाल्यार ती ह्या वेळार सांगा ह्या वेळार मेसेज करा ह्या वेळार तुमच्या खातीर आमी विशेष तरान मागता Ura raka baba shandar bar karbal raka baba shandar Jesus thank you lord thank you lord thank you lord ura raka baba shandar Jesus baba shandar bar karbal raka baba shandar bar karbal ura baba tai 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 baba baba shandar bar karbal raka baba shandar Jesus the mighty anointing of the Holy Spirit power baba shandar bar karbal raka baba shandar bar karbal Jesus Jesus thank you father thank you Jesus thank you baba shandar thank you lord thank you lord thank you lord thank you jesus क्लॅरिस म्हणल्या बहिणी खातीर ह्या वेळार आमी मागता तेजे सगळे समस्या सुमये जेजू ह्या वेळार आमी भेटून दिता क्लॅरिसाक ह्याच वेळार जेजू तुज्या अमूल्य रक्तान धुवन नितळ कर सुमया जेजू ताका सुटका दी जेजू हर एक तेजी कितें मागणी आसात कितें तेजे गरज आसात ह्या वेळार संपूर्ण तरान ताका मेळून दी ह्याच वेळार रुख बाबा शंदर बरे जीसस ब्लेसड लॉर्ड जीसस ब्लेसड लॉर्ड जीसस रुख बाबा शंदर जीसस शबाबा शंदर गरी जीसस 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी
Jesus. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा क्लाउड ही नमल्या बहिणीक यावेळेला जेजू तुझ्या पवित्र नावाने सुटका मिळवली हर एक वाईटाचे सत्य जेजू तुझ्या पवित्र नावाने आम्ही बांधून घालतो यावेळेला in the name of Jesus Christ we bind and nullify that power right now in the name of Jesus get up from her right now in the name of Jesus and never to return or to disturb her anymore in the name of Jesus Christ look up above Fabula Chandra look up above Chandra Jesus look up above Chandra Lord Jesus was suffering families Lord I surrender to your feet Lord Jesus there's a कष्टांत असल्या सगळ्या कुटुंबाक सुटका द्या वेळा तुझ्या दैविक शक्तीन भर समय जेजू लोक बाबा शंकर बर करबाला जीजा लोक बाबा शाला बर करबाला शंकर थैंक यू फादर थैंक यू लॉर्ड जगले पवित्र आत्मा 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 Thank you, Jesus. pray for Janisha Lord Jesus Lord Jesus give her wisdom knowledge and understanding and good mind to study Lord Jesus every disturbance spirit will be defeated and disconnected from her right now in the name of Jesus abundant blessing will come upon her Lord Jesus in your name O Lord Ura Baba Shadara Shadaba Karbala Rakaba Shandara Bara Karbala Jesus Rakaba Shadara Jesus thank you Father thank you Jesus praise you Lord glory mighty God worship you Lord Jesus Baba Thomas मुले भावा खातीर मागता जेजू कितल्या महिन्यात जाऊन समयान जेजू गायशी होऊन दसा जेजू त्याच्या हर एक समस्या वेळात परिहार जाऊ दे सुटका मिळवू दे तुझ्या पवित्र नावान जेजू ताका रिलीज कर या वेळा सुटका दी जेजू आस्पत्रेत धैर्य दे नॉर्मल हेल्थ ताका मिळवू दे या वेळा पुरे बाबा शंकर बर खरबाला रखा बाबा शंकर बर खरबाला रखाला बरा शब शब चल तरब रखा बाबा बाबा जाय शंकर बर खरबाला चीज रखा बाबा शंकर चीज पूरे रखना शंकर बाबा शंकर रखा बाबा शंकर रखा बाबा शंकर चीज पूरे बाबा शंकर thank you Father thank you Jesus thank you Jesus thank you Lord anoint them Lord Jesus with your fire Lord Jesus rakha baba shandar Jesus shababa shandar rakha baba shandar Jesus thank you Father thank you Jesus thank you Lord rakha baba shandar praise you Lord glorify mighty God worship you thank you Father thank you Jesus shababa shandar rakha baba shandar Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify you. praise you Lord glorify you hallelujah Worship you. hallelujah 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 आमच्या बापा सर्गी इच्छा तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकायू तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात सा आमचो दिस पडता राज आमकादी आणि आमचे चुकलेल्या आमचेता तशामची पत्का नेमका ताळी परत देऊ नका पुन्हा टाकले आमकां नमान एक पेन भरलेले सुमिती जे सांगता श्रीमितर तुझे आणि सदैव फॉलचे विशेष भगवंत मर्यादा चिमे माप्या विनंतीकार आता आमच्या मरणाच्या महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या साधीन सातान सदा सर्वता praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah praise the Lord Praise the Lord. सर्वांक तुमका देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा
आमच्या मागण्या अटेंड जाल्यार सुमेस्तांक आनी तुमच्या सर गरजां खातीर आमी मागलां कन्या जावन मुखल्या दिसांनी आनी चड आनी चड देवाची कृपा तुमकां मेळटली आनी तुमच्या कुटुंबाकय मेळटली देखून ह्या वेळार तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी येवच्या ब्रेस्तारा दीस आमचे मागणें आसचें ना येवच्या ब्रेस्तारा दीस मागणें आसचें ना कित्याक क्रिस्मसाचे पुरा संभ्रम आसतना तुमकां वेळ आसचो ना कन्या जावन देखून आमी ह्या येवच्या ब्रेस्तारा आमी लायव्ह आसचें ना आनी मुखल्या दिसांनी कितें तुमकां आमी इन्फॉर्मेशन दिता तुमकां आमी कळीत करतले तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरी रात मागता गुड नायट